कुठ्ठाळी पंचायतीन कुठ्ठाळी मार्केट कॉम्प्लेक्साचेर आपली भूमिका स्पश्ट केल्या. सरपंच सेनिया परेरा म्हणटा मार्केट पॉलिसी आणि मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण पावणी जाता. तशेंच कुठ्ठाळी गांव जुवारी नगरांतल्या नव्या पुलीस स्टेशनात आस्पावन घेवपाक जातले विरोधाचेरय तिणें भाश्य केलां. सरपंच सेनिया परेरा लोकांक आनी पंच वांगड्याक विश्वासात घेनासतना मनाक मारता तसो कारभार करता असो विरोधकांचो तिचेर आरोप आसलो. कुठ्ठाळीच्या सरपंचान आपल्या वेले आरोप फाफडून उडयल्यात. ती म्हणटा आपूण जबाबदारेन काम करता, गरजेची कागदपत्रां हातीत आसली बगर कसलेच प्रकल्प वा वावर हातात घेना. पंच वांगड्यांनी दिशाभूल करची न्हू, सरपंच सांगता. The Kortali market that has been auctioning facilities available in the market complex are to be auctioned as per the rules and regulations of the notified policy. Okay, आता की तुम्हाला थोडे हे हा की द मार्केट पॉलिसी थोडक्यान दोन मेन पॉइंट्स हांव सांगूंक सोदता लोकांक सो दॅट पीपल शुड बी अवेअर की मार्केट पॉलिसी सेज दॅट देर शुड बी two types of committees. One is the authority committee who decides everything about the allocation of the shops, and in the authority committee there is the MLA, there is BDO, the panchayat secretary, sarpanch, deputy sarpanch and two co-opted members. And amchi panchayatin jenna ami authority committee formation keli, then the two co-opted members we have opted one as the VDC convener and as a representative of the VDC and eklo a layman we have co-opted, and everything is done and everything is in record on the proceedings of the authority committee, whatever we have discussed and whatever we are going to start with. The other committee is the maintenance committee who will be taking care of the maintenance of the market complex, which includes the health officers, the PWD and power department representatives. Rules and regulations with whatever is there on the policy, it's the committee apna zaite rules and regulation gatlo nahi. It is according to the policy the rules have been drafted. Okay, आणि एज एकलो कोण जो तो पंच म्हणटा की मार्केट कॉम्प्लेक्स कोणाचो फात न्हू, आय अग्री टू इट. तो कोणाचो फात न्हू ना म्हणटा हांव एज अ बींग सरपंच ते म्हज्यान म्हाका जाय तेश कोन करपा जायना, हुएवर इट इज कोणाच्यान जाय तेश कोन करपा जायना. वी हॅव टू फॉलो द रूल्स एंड रेग्युलेशन्स, एंड द रूल्स एंड रेग्युलेशन्स विच आर गिवन इन द मार्केट कॉम्प्लेक्स मार्केट पॉलिसी मॅनेजमेंट करपा पॉलिसी जी दिला, इट इज फॉर द कॉमन पीपल, फॉर द बेनिफीट ऑफ द कॉमन पीपल. कोणाच्यान वी डोंट वॉन्ट बिजनेस टायकून्स to come here and take over the market shops which are there. जे मार्केटीचे it should be just to all the people. आमचे जे कोण एक पंचान जे म्हणलो हा की खंय सरपंचान ऑलरेडी लिस्ट केलो हा. आय जस्ट वॉन्ट टू रबिश दिस एलिगेशन्स विच आर बीन डन अगेन्स्ट मी. जोरी तोरू वी आर गोइंग टू फॉलो ओपन ऑक्शनिंग्स आनी सगळे आमी जर तर फॉलो करताय फ्रॉम वेर द क्वेश्चन कम्स ऑफ हॅविंग अ लिस्ट. इट इज टोटली रबिश. आमच्यान म्हणपाक जेन्ना ऑक्शनिंग प्रोसेस जातलो सगळें जर तर ओपनली लोकां मुखार जातलें जाल्यार ते लिस्ट आनी हूंय हा it's all rubbish. I just want to clear one thing. So either you are trying to show that you are ignorant of the facts, or I feel that you are trying to mislead the people. जुवारी नगरांतल्या नव्या पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीत कुठ्ठाळी गांव आस्पावन घेवपाक कांय थळाव्या पंच वांगड्यांनी विरोध केला. ताचेर सरपंच सेनिया परेरान प्रतिक्रिया दिल्या. पळयात. हेजेरूय बीन जायते म्हाका म्हजेर एलिगेशन्स येयली की सरपंच अशें कोता, सरपंचान हें करपा जाय आसलेलें, सरपंचान तें करपा जाय आसलेलें. आय जस्ट वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग. When I'm holding the responsibility as a sarpanch, I have to be very thorough with the documents. If I don't have any documents in hand, Aikola Hobranche, I cannot run the administration. I just want to clear one thing. Aikola Hobranche administration solna, je merin muche atin kitains asa. And now I have the RTI copy here, wherein it says the RTI copy सांगता की आमची पंचायतीन अजून पासून कसलीच bifurcation of the police station or कितेंच ना. So unless and until I have a paper with me, how can I talk? म्हज्यान उलोवपाकूय जायना कांयच. And I feel law and order should be the responsibility of the home department आणि जे कितें हा ते will take care of. तुमको सध्या काय येऊन रिटर्न बिटर्न Yeah, I have the RTI here of the panchayat from the PIO of the panchayat saying till date we don't have anything in writing. Secondly, in spite of having the notification, still तोरी तुमकडे नोटिफिकेशन आसतो ना तोरी पूण तुमी म्हणटाय आमकां कांय सांगलो ना, आमकां इन्फॉर्म केलो ना, सरपंच आपण जाय तशें कोता. आय नेवर डू एनीथींग
विदाउट तुमगेले कोणागेले जरी तर केन्नाच खंयच्या टायमार तुमी कितें दाखोवचें तुमगे सी आसतना आमी हेज्या वयल्यान गेले ती आय एम ऑलवेज रेडी फॉर सजेशन्स आनी जें तुमकां जाय तें करपाक तोरी पूण तुमचो तर दिसता कोणा कॉन्फिडंटाक घेतलो ना म्हण व्हडलो हंगामा करपाक गरज आसना एकूच तूं वचपा जाय आसलेलें तुमी आमकां एक्सप्लेन कोराय मू एंड सिन्स तुमी आतां प्रेसाचे गेले तुमकां खबर ना म्हाका कळ्ळें आतां तुमकां अजून देखून कांयच खबर ना मार्केट पॉलिसी म्हळ्यार कितें आनी इट एक्झिस्ट आनी हें तें सो तेका लागून आय नेक्स्ट वीक आय एम हॅविंग अ स्पेशल मिटींग फॉर ऑल द पंच मेंबर्स टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉयंट सो दॅट हेन्सफोर्थ यू शूड नॉट मिसलीड द पीपल बाय टेलिंग ऑल लायज. गोवा 365 खातीर कुठ्ठाळेच्यान हिरू महाले.